Just imagine. सध्या ISLचो बॉल सामको परत सामको ISL तर म्हणजे न्यूजान येवपा लागला आनी जिको येयलेल्याक तर सामकी आनीक अशी उर्बा वाडल्या. जिको कितें करता सध्या मेळटा त्या कॉलेजीक भेट दिता, मेळटा त्या स्कुलांक तो वयतात. आतां सोड तो कितें सांगता तें आमकां कळना आनी आमी कितें सांगता तें तेका कळना. म्हणजे रवी नायका भशेन तें रवी नायक कितें सांगता पळय तें ऑपोजिशनाक कळना. ऑपोजिशन कितें सांगता रवी तो असो घुसपळेत आसा. जिको येयलो, जिको येता जिको खेळटा वयता येतलो अशें. जिको आमचो तारणहार ISLचो. अरे ऑक्टोबरासून ISL सुरू जावपाचें जिको आतां गोंयान येवन गेलो. शक्यतो प्रत्येक कॉलेजीक ताणें भेट दिवपाचो यत्न केलो. जिको किक मारता. हें पळोवन फ्रांसिस्को सार्दिनाक कसलोसो नेट आयलो आनी जिको किक मारता म्हणून काय कितें खंय तरी फ्रांसिस्को सार्दिनूय कितें करूंक सोदता. ISL सुरू जातलें तेन्ना बरें तें जातलेंच. तेज्याशी कांय दुबाव ना. तेज्या पयलीं जिको कितें ती टीम आपली सिलेक्ट करता. जिकोचे जे विचार आनी तेजी विचाराची जी मांडणी तो म्हणटा टॅलंट कितें तो टॅलंट खंयच्यानूय कितें येवंक आनी त्या टॅलंटा खातीर तेणें MLAच्या आमच्या बरोबर मॅच दवरली. कित्याक सांगूं येना कोण खंयचो MLA प्लेयर फॉरवर्ड खेळोंक ISLान FC गोवाक. कित्याक आजकाल सगळे टॅलंटची कला ती कलकलता. हांगर आमकां दिसलें FC गोवाचो कोच जिको एक्सरसायज करता काय कितें. मागीर आमची ही ट्यूबलायट जी ती पेटलेली जिको एक्सरसायज करिना. तर जिको हांगा खांबो धुकलता हें तुमकां लक्षान येयलां आसतलें. जिकोच्या मनान आनी काळजान कितें चल्लेलें तें आमी समजूंक शकना, पण जिकोच्या मनांतलें कितें तें आतां तुमच्या फुड्यान दवरपाचो हो प्रयत्न माझी पोर्चुगीज प्लेयरांक कळना. हेंची कोंकणी म्हाका समजना. तेजी नायजेरियन, तेजी फ्रेंच, तेजी जर्मन भाशा म्हाका येना. इंटरप्रिटर तांकां सांगता म्हटल्यार 4 म्हयने अशेंच वयता. प्रॅक्टीस सारकी करूंक पावना. हो म्हाका तेजी भाशा सांगता, म्हाजी भाशा हो ताका सांगता आनी सांगता आयकता सांगता म्हटल्यार जालें ISL येयलें. आतां मॅच खंय आसली MLAंची म्हणटकूच फुटबॉलान त्या गोलकीपर कोण तें सांगपाची कितें गरज ना आमकां. शिवोले आमचें जें ग्रावंड आतां MLAची फुटबॉल म्हणजे गोलकीपर आवडटा आनी कांय सांगपाचें हें ना. बाबड्याची हाल जाले कितें भाईचो मनीस म्हणून सिद्धार्थ कुंकळकाराक गोल करीत दिवपाक लागलो. आनीक कितें करतलो. हांगर आवेरतानाचेर आनी एक गोल पडलेलो मेळत तो गोल मारता तें पळोवन आवेरतानाक राग आयलो काय कितें आनी तेणें बॉलार किक मारली ती सामको बॉल शेणून उडयल्लो साश्टीकारांचें फुटबॉल अशेंच आसता. हें आतां जिकोक अशें खंय तरी मनान तेज्या आतां कळ्ळां आसतलें तेका. अवेरतानाक पळयलो आनी कायतूकूय कसलोसो नेट येयलो काय कितें आनी तेणें एक अशी किक मारली की बॉल शेणून उडयल्लो बॉल शेणयलो म्हणून आवेरतानाक कांय पनिशमेंट ना, तितून कांय दुबाव ना, पण कायतूक भायर बसयलो. तेजें कारण एक सामकें सादारण कित्याक कायतू म्हणटा तो BJP MLA न्हू, तो GVP MLA. हे शेरकार कोत्तले, हे काबार कोत्तले. लास्ट जिकोन दाखयल्लें की तेका जिको हे कित्याक म्हणटात. बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है. आणि अरे खंय तरी कितें काय कळना जाल्ले ब्राझिलियन आसून सुद्दां जिकोन थंय कन्नडान सायनी कित्याक मारल्यो ते कांय कळना जालें लास्ट मेरेन. Just imagine. नमस्कार आणि आयच्या सत्ताग्रह या कार्यावळी भितर तुमचें स्वागत. सत्ताग्रहा भितर यो कारागृहा भितर न्हू. तर आयज आमच्या बरोबर आसा थर्ड फ्रंटाचे सगळे चडशे मेंबर जे थर्ड फ्रंटान वचपाक रेडी. अख्खें गोंय जेका दोळे लावन बसला की थर्ड फ्रंट केन्ना जातलो.
जातलो जाल्यार तितून कोण कोण आसतले तर थर्ड फ्रंटाचे जनक बालक पालक टायमपास दुनियादारी आनी बीपी आनी फायनान्सर आमचे विजय सरदेसाय आमच्या बरोबर आसात. सर स्वागत तुमचे. हासता काय आमचेर उपकार करता ते कळना पण तुम्ही फक्त मोबायल फोन घेवन या थर्ड फ्रंटान तेजे रिचार्जींग तेजे इंटरनेट पॅक तेजे टॉक टायम सगळे तुमकां रिचार्ज करून दितलो विजय सरदेसाय. आणि आमच्या बरोबर दुसरे मानेस जे आसा ज्यांच्यांनी बिचोले पयलीं राब राब काम केले अपार कश्ट घेतले बिचोले खातीर. लिटरली जेंकां विश्वजीत राणेन 2005 ते 2011 काम करपाक लायले पण केन्ना सपोर्ट दिलो ना. आणि लास्ट मुमेंट टिकेट काडली आनी राजेश पाटणेकराक दिली आनी अन्याय केलो जेंचेर. राण्यांनी पोर्तुगीजा आड बंड केलो पण राण्या आड बंड करून बिचोलेचे सीट जिखून दाखयले ते नरेश सावळ आमच्या बरोबर आयज आसा. नमस्कार सर. आणि बाब रोहन खंवटे आसा आमच्या बरोबर एक बऱ्यापैकी राजकारणी मतलब एक बऱ्यापैकी बिझनेसमॅनय आणि एक्स बॉक्सिंग चॅम्पियन. सर स्वागत तुमचे. आणि ह्या सायडीक थर्ड फ्रंटान येता वयता भायर भितर करपी विष्णू वाघ. सर नमस्कार. MGPचे लव मामलेदार आमच्या बरोबर आसा. आणि आमकां जेंच्यांनी सदांच कन्फ्यूज केले असेंब्लीन ते म्हणजे आमचे बाब आलेक्स रेजिनाल्ड. वेलकम सर. आता म्हजो सगळ्यात पयलो प्रश्न तेका जेच्या कडेन चड पयसो आसा. रोहन बाब, सतीश धोंड BJPचे संघटन मंत्री हांची ट्रान्सफर जाली. Why this has happened? तुम्ही बॉल घातलो न्हू असेंब्लीन तेज्या नांवान येयल्ले आसा तेज्या नांवाची घोशणा आणि विष्णूनूय पिन मारले आसतली कोणाक तरी ट्रान्सफर. विष्णू आमी आयकलां की तुका मंत्रीपद दिता खंय. अशें म्हाका दिसपाक लागलां मातशें. खरें CM पार्सेकर तुका कॅबिनेटान घेवपाक तयार आसा सामको पण घडे अडला. खबर आहा कित्याक तें? ताचें कारण सादें सांगता की तेजें कारण की भाई पर्रीकराक तूं नाका कॅबिनेटान. भाई पार्सेकराक तूं जाय पण भाई पर्रीकर कितें म्हणटा विष्णू येवजी अनंत शेटाक मिनिस्टर कर म्हणटा. तू वायट मानून घेऊ नका विष्णू. तुम्हारा भी नंबर आएगा. चौथी पहिली विष्णू मंत्री जातलो. जातकडी 36 दात. चौथी पहिली तू मिनिस्टर जातलो विष्णू. आता विजय आसपाक जाय कितें हे मरे फक्त फकाणां मारपाक जाणा हांकां सिरियस. तुम्ही म्हाका जर रोहनान तूं जर एका क्लासीन आसत न्हू जाल्यार त्या टिचरीचे हाल म्हाज्यान चिंतून वचत. ते बावडे हाल करले. हे पेपर फोडटाले एग्जामीक दोगी वांगडाच कॉपी. आता नवो पेपर आयला थिंक गोवन रीड गोवन. आमचो पेपर तो द गोवन एवरीडे सबस्क्रायब केला तुवें? अरे नरेश तू गोवन वार्ता मराठी पेपर सबस्क्रायब केला आमचो नवो पेपर. अरे केला मरे तो सबस्क्रायब तुवें? रोहन तू तरी एटलिस्ट द गोवन एवरीडे इंग्लीश बी घेतलो म्हाका सबस्क्रायब केला आसतलो तुवें. कितें लेफ्ट सायड सामकी वीक. लवू तू तरी द गोवन एवरीडे पेपर आमचो सबस्क्रायब केला आसतलो. लवू विष्णू बाब आमचो साहित्यीक वाचक रोचक नाटक लेखक बी. विष्णू बाब तुम्ही आमचो गोवन वार्ता मराठी पेपर सबस्क्रायब केला आसतलो. रेजिनाल्ड द गोवन एवरीडे सबस्क्रायब्ड. कितें म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयान हे 7 जाण उरले आतां जेंच्यांनी आमचो पेपर सबस्क्रायबूच करूंक ना. सगळ्यांनी केलो. हे खंय तुमचे वोटर सुद्दां आमचोच पेपर वाचता खबर आहा. आनी तुमी तेंचे आतां लिडर आनी पेपर वाचिना. बेगीन करा सबस्क्रायब तो फाल्यांच्या नाल्यार आमचो पात्र. बरें विजय कांय दिसा पयलीं म्हणजे 4-5 दीस पयलीं तूं एक खतरनाक स्टेटमेंट केल्लो. कितें तो तुका हांव लावन दाखयता 1 मिनीट. सगळे पळय हा टीव्हीचेर हो स्टेटमेंट. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पॅरलायज करतले.
मिकी भितर लिपून बसलो. आम्ही छाती फुलोवन बसूंक शकता. एक्च्युअली मिकी इतलो लिपून कित्याक पावलो तो म्हाका कळना. जर तूं एक कॉजा खातीर तुवें स्ट्रायक केलो आनी लोकां खातीर जर तुवें कितें वायलंस वचून केलें तें म्हाका दिसता सारकें. अरे एसीचो रिमोट बरं आणि टीव्ही कशी लागली. तुम्ही पळयता सगळं असू सोड. विजय तू म्हटलें की व्हायलन्स केल्यार बरें फॉर पब्लीक कॉज. म्हणजे फाल्यां तुज्या पॉश ऑडी गाडयेक जर कोणाची बाबड्याची गरीब आम आदमीची स्कूटर लागली आनी एक झरको पडलो बारीक जाल्यार तूं सडसडीत गाडयेनसून देंवन त्या मनशाचेर सणसणीत फुलयतलो ताका फोडटलो मारतलो जोडटलो रस्त्यारूच ना म्हणजे विल यू डू दॅट. जस्ट एन आयडिया. बट इट्स अ बॅड आयडिया. आणि नरेश सावळ तुवें एक व्हिडिओ काडला खंय सतीश दोंडाचेर न्ही अशें म्हाका आयकलां. म्हणजे तो व्हिडिओ व्हायरल जाला सामको कळ्ळें तुका. आनी तो व्हिडिओचेर तुमकां दाखयता सगळ्यांक नरेश सावळान एक व्हिडिओ तयार करपाक लायला खंय कोणाक तरी सतीश दोंडा तो तुमकां लावन दयता परत एसी रिमोट. जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे. बाय 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 बाय. हो व्हिडिओ खंय तुवें करपाक लायला अशी अफवा आसा. कितें हो व्हिडिओ. आनी ताका लागून तुका ह्या व्हिडिओ बद्दल कांयच प्रॉब्लेम ना. म्हाका कितें प्रॉब्लेम आसा. पण जो सुरवातीक हांवें प्रश्न विचारलेलो तेजें उत्तर म्हाका अजून मेळोंक ना. BJP संघटन मंत्री सतीश धुणाची ट्रान्सफर जाली कित्याक. आन्सर. ओके चड ताण दिवं नाका तुमच्या तकलेर. हांव सांगता ताची जाप. BJP संघटन मंत्री सतीश धुणाची ट्रान्सफर जाली कारण ताका दिल्लीच्यान ट्रान्सफर ऑर्डर आयली न्ही. इतलें सिंपल मरे. बेश्टेच सत्याग्रह सोंपलें. Just imagine. आणि मित्रांनो थर्ड फ्रंट जाता पळोवया कितें जाता तें. पण आमच्या जस्ट इमॅजिनान खुबश्यो गजाली अश्यो जायत रावतल्यो दर आठवड्या तुमी कांयच भिवं नाका. भितरल्यो स्टोरीज इनसायड स्टोरीज सगळ्यो तरेच्यो स्टोरीज तुमच्या मुखार दवरपाचो हांव यत्न करतलो अशें बेश्ट फकडांनी म्हणून. तर मित्रांनो आयचो एपिसोड आमी हांगाच सोंपया. मेळुया फुडल्या आयतारा 7:30 आनी 9:30 विसरूं नाका पळोवपाक जस्ट इमॅजीन. तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं. बाय बाय. पावस भरपूर पडटा सारकें भजी खावपाचो बरी रूच येता म्हाका. आय येता मरे हांव. Just imagine.